आज जेन्ना CCP म्हणटा एंड बिकॉज इट इज युअर एरिया, वसंताची एरिया जर सुद्दां अशी परिस्थिती आहा की आमी कांयच करनासतना पणजी बुडटा पावस पडलो की. आज जेन्ना ह्यो ड्रेन्स पुरयल्यात and then we are talking about just carpeting everything so before monsoons by giving a reason of G20, we'll come to that later. आणि पावसाक कितें जातलें एज अ सिटीजन, सिंपल क्वेश्चन इज पावसाक कितें जातलें. एनीवे जेन्ना थोडी ड्रेन्स चोकअप जाल्यो, थोडी ड्रेन्स ल्हान जाल्ल्यो आनी बुडटाले, आज जेन्ना पुरयल्यात आनी परत त्यो ड्रेन्स ओपन करतात अशें म्हाका तरी दिसना सद्या तरी. त्यो ओपन करून मागीर कार्पेटींग करतले. वॉट इज गोइंग टू बी द स्टेट ऑफ द सिटी when the monsoon comes? Pramod Bob, as the way, like I said, the way we are progressing, like, without any proper planning, without getting all the various departments, in sync with one another, if this carries on, then definitely Panjim is in for trouble during these monsoons. But I'm still saying, if you get your act together in the next couple of months, what I'm not able to understand is, you are digging up each and every road. Why don't you take road by road? Why don't you finish that particular stretch of road? Reinstate that. You don't have to hot mix it, or you don't, whatever is planned for that road, you don't have to this thing, but reinstate that road. People's businesses are getting affected. Drainage is going for a toss. In the garb of us doing sewage and maybe laying water pipelines, somewhere else drains are going for a toss. Like you said, Panjim always has some amount of flooding when it's like high tide and those very heavy monsoon, rainfall during those particular days of the year. Now, if that is going to happen, and that will definitely happen, and if we are still going to be accumulating. And imagine a city without a drainage system. No, absolutely. Yeah. So you are asking for trouble. Vasant, तुक कितें दिसता? Because are you worried? My first point is because for G20 चेर येवया आमी, but right now it seems like चल घालया सगळे वेल्यान कार्पेटींग करया, पावस वचू दी, मागीर पळोवया. बट पावस वचू दी हो जो थॉट आसा ते पावसाक कितें जातलें? डोंट यू थिंक हो थॉट चड भयंकर आहा? हांवें जे म्हजे वॉर्डानूच एक्चुअली जी युनिवर्सल फुटपाथ जो प्रोजेक्ट आसा तो म्हज्या वॉर्डान म्हणजे महालक्ष्मी देवळाचे मुखार स्टार्ट जाल्ली. आनी आज ते म्हाका दिसता तो रस्तो एक्सीस बँकच्या मातशे फुडें आजरेकार म्हणसर ओपन जालो. पूण ते पळयता आसतना मातसो एक खंय तरी भंय दिसता, कित्याक आल्तीनचे घसघशीत उदक आनी त्यो दोनी सायडीन just for understanding of the people, if I'm not mistaken, one of the major drainage this thing used to go through your ward, right? Correct. Altina वेल्यान येता. Altina वेल्यान येता. आज जेन्ना ती ड्रेनेज ओपन केल्ली, थंय काम स्टार्ट केल्लें आनी आज कार्पेटींग जाला. इज देर अ वे फॉर द वॉटर? आय एम आस्किंग very basic question. जेन्ना ह्या पावसाक उदक देंवतलें आल्तीना वेल्यान, is there a way for the water to go out of the city? ना म्हजो एक्चुअली एक मेन एंग्जायटी जाता म्हाका ती, म्हणजे दोन सायडीन ड्रेन्स आशिल्ले आनी त्यो दोनूय सायडीच्यो ड्रेन्स पुरयल्या आनी एक व्हडली ड्रेन मदल्यान घाल्या आनी अशें आमकां सांगलां की एक स्लोप दिला रस्त्याचे दोनूय बाजू आनी तें उदक मदीं येवन वतलें. आतां कन्सल्टंटा प्रमाणे ते ताणें आपले त्यांची इंजिनियरींग स्टडी कितें आसता उदकाच्या पावसाची आनी ते फ्लो, आमी कॉमन मॅन जाता, आमकां कॉमन मॅनाक ते टेक्निकल भाशा कळना. आय एम आस्किंग अ व्हेरी सिंपल थिंग, वेदर थंय जी ड्रेनेज सिस्टम नवीन तयार केलें म्हणटात, म्हाका तिजे कनेक्शन वरून मुखार जोडला काय कितें, काय ती अर्द्यारूच सोंपता? सद्या कितें जालां, सद्या तांणी जें केलां ओपन केलां तितलेंच उरलां आनी तांचें म्हणणें आसा की फुडें मांडवी पर्यंत ती उदकान सोडटले, म्हणजे ते येणाऱ्या काळान जातले. पूण सद्या हे पावसाक म्हाका दिसता आमकां पणजेकारांक मातशे खूब त्रास पडटलो दिसता. आनी म्हज्या हिसपान कशें आसा, आमी जर त्यो ओल्ड पोर्चुगीज टायमार ड्रेन्स आशिल्ल्यो ज्यो ताजी विड्थ खूब रुंद आसा, डेप्थ खूब व्हडली आसा, ती जर आमी क्लीन करपाक जर यशस्वी जाल्ले जाल्यार म्हाका दिसता हें सगळें नवें करपाची गरज नाशिल्ली. कित्याक आशिल्लें आमकां जर पयलींच्यांनी आमच्या जाणट्यांनी कितें दिल्लें तेंच सांबाळप गरजेचें आसता आनी ते जर आमी सांबाळले, ती डेप्थ वाडयल्ली, ताजी होल्डिंग कॅपॅसिटी वाडपाची आनी उदक फ्री फ्लो मांडवीन वचपाचें. सो आतां हातून म्हाका मातशी शंका दिसता की येणाऱ्या पावसान पणजेकारांक आमकां स्पेशली सेंट्रल पणजे भाग करेक्ट ऑलरेडी हाय टायड
आणि पावस बरोबर पडत जाल्यार आमी अर्दवर वरभर आमकां उदक पणजेन रोखडेंच नाही flood दॅट इज जाताना आस्क दिसता. दॅट क्वेश्चन व्हेरी स्पेसिफिकली की तुमचे कडेन ती ड्रेन सगळी आशिल्ली ती पुरयल्या नवीन बांदल्या पण नवीन बांदली ती ड्रेन जी आसा ती मुखार कनेक्टच केली ना ती सध्या उदक कांय उदक connect मांडवी जावना. वचपा खातीर ते सध्या कनेक्ट जावना आणि ते जर- कार्पेटिंग जालें आतां जशें तुमी म्हणटा G20 खातीर जर मदीं हॉल्ट घेतलो जाल्यार म्हाका दिसता वी आर इनवायटींग ट्रबल. या सो म्हाका दिसता कन्सल्टंट आनी तांचे जे वर्क ऑर्डर कोणाक दिल्या ते कॉन्ट्रॅक्टराक दे शूड एक्चुली वर्क ओवर टायम. हांगा जाता कितें ते गव्हर्मेंट सर्वंट कशे 10 येता 5 वता. जितल्या लोकांक इनकन्विनियन्स जाता बिझनस म्हणा किंवा कोणाक पेडेस्ट्रियनांक चलपाक ऑर पार्किंग जाल्यार हे 3 शिफ्टींनी काम चलपाक जाय आशिल्लें. पूण अनफॉर्च्युनेटली हे एकूच शिफ्ट सुद्दां गव्हर्मेंट टायप 10 ते 5 म्हणसर करता आनी ते चल्ले. and where is the irony of the situation is that is the exact time when Panji has most populated. आनी एक नजरेन येता कितें जेन्ना अशी कामां करता जेन्ना इतली ड्रेन आसा पयलींच्यो एक बरे जाणकार मनशाक थंयच्या विचारून हें करप आसता. Correct. हांगा जालां कितें ते कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर येता ते फोडटा ते चल्ले पुणून इशू कितें तांकां भितरले एक्झॅक्ट प्लॅन्स आनी हे तांकांच खबर ना ते घालता फोडटात फाल्यां कन्सल्टंट आनी कोण येता इंजिनियर हे अशें न्ही अशें करपाचें. सो एक म्हज्या हिसपान जंय कामां चलतात एक सिनियर इंजिनियर जाका प्रोजेक्टाची डिटेल इन्फॉर्मेशन आहा ताणें कंटिन्युअस आसपाक जाय. सायन बोर्ड्स आसपाक जाय Yeah, सायटीर correct. ना जाल्यार सध्या पब्लिकाक कांयच चलना आपल्या दारान कितें चल्लां तें.